7 महिन्या पयलीं पॅरा शिक्षकांक सरकारान दिल्लें आश्वासन पाळ्ळें ना म्हूण तांणी आंदोलन केल्लें. विरोधी पक्षाची कार्यकर्ती म्हूण तांच्या मागण्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर महिला काँग्रेसीन तेंको दिल्लो. मात सरकार विरोधांत हक्क मागपा खातीर आंदोलन केलें म्हूण सरकारान आमचेर केसी घातल्यात अशें प्रतिमा कुतीनन सांगलें. To condemn the pressure tactics of this BJP government of Goa, which is trying to strangulate and trying to suppress my voice, in other words, Mahila Congress voice of Goa. Well, BJP is today showing its frustrations, showing its desperation, and has started filing false cases, criminal cases, against those who voice out against them. And we, the Goa Pradesh Mahila Congress, are become the victims. The first victims of the BJP government, where they have started to file criminal cases on those who are voicing and exposing them. आमचे बरोबर हक्क मागपाक बशिल्ल्या शिक्षकांचेरय सरकारान केसी घातल्यात. केसी घालून सरकार कितें करपाक सोदता? आमी आमच्या हक्का खातीर आवाज करपाचो न्ही? असो प्रश्न प्रतिमा कुतीनन म्हटला. I have just received some 2-3 days back direct summons from JMC court, म्हापसा, criminal case घातिल्ली आसा आमच्या वांगड्यांचेर, तशेंच पॅरा टिचर्स जे बाय प्रेसिडेंट ऑल गोवा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा पॅरा टिचर्स श्रीमती स्मिता देसाय, मागीर दुसरी टिचर म्हणटा ती रेश्मा प्रभू, आनी तिसरी म्हणटा ती तृप्ती टिलवे. हांचेर देखून आमच्या वांगड्या बरोबर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा. आनी जस्ट सी द सेक्शन्स वीच आर बीन पुट ऑन अस, सेक्शन्स लायक सेक्शन 143, section 147, section 341, section 332, section 323, read with section 149 of Indian Penal Code. म्हाका सांगात, इतले सेक्शनां म्हाका दिसता कशी लायल्या आसतले, कित्याक लायल्या ती म्हाका खबर ना. सरकार कोणाचेरय अन्याय करता जाल्यार विरोधी पक्षाचो हक्क आनी जबाबदारी. अन्याय जाल्यार तांकां तेंको दिवन तांचे खातीर सरकारा कडेन झगडप आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक. मात त्या दिसा पुलिसांनी आमकांच मारली असो आरोप प्रतिमान केला. We came running, all my Mahilas came running there to support these para teachers. None of our relatives are teachers there. आमचे कोण चलयो भयण्यो आमची कोणूच ना थंय पॅरा टिचर्स म्हणून. पूण तेणी एक उलो मारलो, तांकां खंय तरी दिसलें दॅट वी वील बी एबल टू गिव देम जस्टीस, फायट फॉर देम, फायट फॉर देयर रायट्स, एंड वी वर देर. बट थंय गेल्यार दुसरेंच कितें जालें, पळोवपाक गेल्यार 200 पुलीस पयलेच येवन रावल्ले. 10 बसीस ऑफ पुलिसांची 10 बसी, अराउंड 100 police, more than 100 to 100 police were there. If I can even show you all the pictures which are there on my mobile. If you all press on YouTube para teachers issue, you all will see how many teachers and Mahila Congress workers were there. Wherein police told us directly, they इतले मिटर तुम्ही बसपाक जायना, तुम्ही ते भायल्यान वचून रावा. दांडे घेवन पयलेच तयार आसले. वी वर ओनली ट्रायंग टू गो अँड मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, वेरीन दे पुश्ड अस, the Dakamuti, they pushed us, and I was thrown where I got a lump on my head and my leg was injured. माझी 2 बोटांनी मार लागलो, रगत व्हावपा लागले आनी तकलेर हांव पडलें. 3 मिनटां हांव थंय सारकेंच नॉकडावन जाल्लें. पुलीस भियेली, पुलिसीनूच 108 एम्ब्युलन्सांक आपयलें आनी एम्ब्युलन्स आयली आनी म्हाका म्हणपाक लागली यू कम टू JMC. नो, तुका ऑब्जर्वेशनाचेर दवरपाक जाय, म्हाजें स्कॅनिंग बीन कितें करपाक जाय. बट आय सेड नो, तुमचें कितें आसा तें म्हज्या पांयांक बँडेड करात. ते बँडेड केलें म्हाका एंड आय मूव्ड आउट. खरें म्हळ्यार आमीच पुलीस आनी सरकाराचेर आमकां मारली म्हूण केस घालपाची. मात त्या शिक्षकांक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय म्हूण वोगी रावली अशें प्रतिमा कुतीनन सांगलें. We should have filed a case on the government or the police for mishandling ladies. आमकां कशें आमचे बायलांचेर कशें उलयल्या, आमकां कसली उतरां मारल्या पुलिसान, आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. आमी उलट केस घालपाचें हेंचेर, पूण आमी म्हणलें ना, वी वील नॉट डिस्ट्रॅक्ट द इशू, वी वील बी फोकस्ड एंड वी हॅव टू फायट फॉर दीस. द बेस्ट पार्ट वॉज नेक्स्ट डे अनलॉफुल असेंब्ली म्हणून लायली. बिफोर whole night the Mahilas, they were sleeping there.
एसेंब्लीच्या बायलांक किमसान हायला रस्त्यार न्हिदलीं आनी सकाळीं कितें म्हणल्यार सेक्शन 144 अनलॉफूल एसेंब्ली म्हूण लायली. सो वी हॅड टू डिस्पर्स. पुलीस वॅन्स आयल्ले, अरेस्ट करतले, टिचर्स भिल्यो, थोड्यो टिचर धांवपाक लागल्यो. ते तांकांय फॅमिली आसा, तांकांय भुरगीं आसा, रिवेंज पॉलिटिक्स चलता म्हणून. आनी आमी सोमती गेली आनी भटाक मेळ्ळी इन गोवा बोर्डर. वेर लेटर MLAs like Nilesh Kabran, MLA of Sangye Prasad came to the spot, met Spitabai, tried to sort out, and the pressure they saw that they had to give up. आणि गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलो की हांकां परमनंट करतलीं, चल कोरया म्हणून. आनी दॅट वॉज द जस्टीस. दॅट वॉज आवर फर्स्ट थिंग दॅट वी वर सक्सेसफूल इन एनी एज्युकेशन. तांकां परमनंट घेता म्हूण सांगलें. 2 वर्सांची मुद्दत दिल्या D.Ed B.Ed कोर्सीस करपाक. कित्याक आमी गव्हर्मेंटाक इतलें सांगलें, तांकां समज रस्त्यार काडलें आनी तुमच्या दुसऱ्या बायलांक घालपाक केलें, टिचरांक घालपाक केलें, तर ती आयज तांची फॅमिली तांचे डिपेंडंट आसा, तांच्या भुरग्याच्या पोटार येनाका म्हणून आमी विनंती केली. आनी दे वर सक्सेसफूल. वी वर सक्सेसफूल इन गिवींग जस्टीस टू द पॅरा टिचर्स. सरकारान आमचेर लायिल्ली कायद्याची कलमां पळयल्यार आमी आतंकवादी हल्लो केला अशेंच दिसता. आमी केल्ल्या आंदोलनाक आतंकवादी हल्लो जाल्यार भाजपाचो मनोहर पर्रीकर आनी दत्तप्रसाद नायकान केल्ल्या आंदोलनाक कसले कलम पुलीस लायतले असोय प्रश्न प्रतिमान केला. After 7 months, a criminal case is put on us, brothers. Criminal case with this section, several sections like section 143, as I've told you all, section 147, section 341, section 332, section 323, and read with section 149 of IPC. I want to ask the government, these all sections include rights केले आमी केला थंय. अनलॉफूल एसेंब्ली, व्हॉलंटरी हर्टिंग पब्लीक सर्वंट्स. पुलिसांनी आमकां उडयलां दांडे घेवन. वयल्यान आमचेर केस. restraining from doing duties. Their force was so much. Big joke. We don't understand. By putting all these sections, we find it as a very big joke, because we feel in no way we had gone against the law. As a lawyer myself, I know law. Every person has the right to agitate, to protest in a rightful manner. And here BJP government is trying to suppress our voices. They don't want anyone to talk against them. This is hukumshahi, dadagiri. This Parrikar, when he was in the opposition, mashal घेऊन कसिनोचो बायलान ताणें कसिनो ब्लॉक केल्लो, 500-600 लोकांक घेवन रस्तो सगळो मॅस्ट केल्लो. ताजेर कसलो सेक्शन घालपाचो, ताजेर कसली केस जावपाक जाय. दत्तप्रसाद म्हणटात तो तालिगांव बशिल्लो इलेक्शनाक, तो ढवलीकराच्या अगेन्स्ट, MGPच्या अगेन्स्ट रस्त्यार बशिल्लो, ताजेर कित्याक घालूं ना केसीस. And hanga after almost 7 months you all are putting a case. Where was the government? Where was the Home Ministry sleeping? Clear sign of the BJP government that they are showing that they don't like people who raise their voices against them, and they are trying to suppress it. पोवपाक गेल्यार आमी तुमकां खबर आसा वेगवेगळे एज्युकेशन घेवन आमी गेल्ले आसा आनी जायते कडेन आमकां सक्सेस मेळिल्ली आसा, जस्टीस मेळपाक लागल्या. म्हणून लोक सबंद गोंयचो लोक म्हाका दिसाक 1-2-3 फोन येताच. आयज देखून एक केस आयिल्ली आसा पोंडा साकून. म्हाका केसीस येयत आसता, बिकॉज दे सी सम होप that they'll get some justice, that this Mahila Congress, these ladies will stand by them. I think there was a case of a constable death, Arshela Parsekarachi case, where we Mahila Congress had gone to the Panjim headquarters with the family of Arshela, and we have never taken any issue without a complainant or accused coming to us and filing a complaint. आमकां अप्रोच केल्यारच Arshela बाय मेलें JMC वीक खाऊन, आनी ताचे भयणीन म्हाका रोखडो ते फोन मारलो. ताची फॅमिलीक आमी मेळ्ळी अँड वी टूक द इशू. म्हाका दिसता प्रेस खुबशी ती आशिल्ली, तुमी ते पयलां आसतलें, हाव द पुलीस व आउटसायड दाणे घेवन कशे रावल्ले. आमी चोरूंक वचून आसले, आमी न्याय मागपाक गेल्लीं, पूण दाणे लावन आमकां ब्लॉक केल्ले. सेस पेन आशिल्लो, IGPक मेळपाक सोदतालीं. इज दीस अ पनिशमेंट बिकॉज वी वेंट टू द पेंजीम हेडक्वॉर्टर्स? द होम मिनिस्ट्री इज ट्रायंग टू टार्गेट अस? और इज इट द मारगांव इशू that we went to ask for justice for the gang rape outside the South Goa headquarters, police headquarters? Thirdly, is it because of the brutal assault which took in Kolwa, Benaulim? That lady was hit with the hammer, that Mahila Congress went and agitated in front of the Kolwa police station? Is this because we went running to give bangles to the PSI because he was not ready to arrest that person who was there
After we showing him, after say 5 days of FIR, important, this Home Ministry is gone. Or is it because of the Kankon police station we went for that 6-year girl who got raped by 2 guards of one builder? Or last but not the least, in Pedne, we had gone for the molestation case which had taken place. So Panjim, Margaon, Kolwa, Kankon, Pedne police स्टेशनाचे भायल्यान वचून बायलां खातीर चलयां लागून आमी एजिटेट करतात, तांकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून हो पनिशमेंट म्हाका दिसता ते पर्रीकरान आनी होम मिनिस्ट्री आमकां दिवपाक लागल्या. पूण म्हाका सांगपाचें आसा क्लियर कट that we are Mahila Congress ladies. We will not shy away. We will fight our battle. We will not give up. We will always, truth shall prevail, and we will always stand by the truth. And such dirty tactics of the BJP government are not gonna demoralize us, demotivate us. मनोहर पर्रीकारान आपणाक कायद्यान घालचें अशें आव्हान प्रतिमान मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिलां. I want to give an open challenge to Mr. Parrikar, who is the CM of Goa. By God's grace, I feel he is all right now. He's come, looking into the affairs. And when I say CM Parrikar, because he's heading the Home Ministry, it's an open challenge to you, Mr. Parrikar. If you can, which you are trying for a long time, to put Pratima Kutino behind bars, हांव बंदखणीत वचपाक भिवपाचें ना. हांवें कांयच गुन्यांव केल्लो ना. I am just standing for the people of Goa, for my sisters of Goa, and we will not shy away.